Laki aila Esomia Laki aila Esomia Oi malanis tuka Zaoso malanis tuka Zaosoda Tuje laki aila Esomia Esomia, agora, Urpes agora, darshan di, Urpes agora, agora, darshan di, Tujhe lagi aila, Esomia. Esomia, oi manis tutti down soda, down soda, Tuje lagi aila, Esomia, Esomia, Raya Karzacha Nadi, Raya Karzacha Darshan di. Raya Karzacha darshan di, darshan di. Esomia, tujhe lagi aila, tujhe lagi aila, Urpe sagora, Rishanadi, Raya Karzancha, Amka Darshanadi. तुझे दर्शन घेऊन सोम्या ये सकाळी आम्ही आयल्या दर्शन तुझ्या मोगाचे दर्शन तुझ्या काळजाचे दर्शन तुझ्या आसण्याचे तुझे लागीन आयल्या ये सोम्या महिमा आणि स्तुती तुका देऊ तुझे वर्णन करून तुझी कीर्ती गाजवून दर्शन दी सोम्या हे देवीक दर्शन आमकां फावो करून ह्या बो पवित्र संस्कारान हे सकाळी तो हाजीर जालाय म्हणून आमी सत मानता खरेपणी खरो जीव देव ह्या बो पवित्र संस्कारान ह्या वेळार आमचे मुखार आसा खरो जीव देव तो ह्या आमच्या देवाक आमच्या दुनियाक आमच्या सोडवणाराक सगळ्या काळजान सगळ्या आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करूया सगळी आमी आमची मान बागोवन दुनिया तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करता
नमस्कार तुका करता आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता तुका दिता जेजूचें काळीज भोव मोवाळ काळीज जेजूचें काळीज दयाळ काळीज जेजूचें काळीज भोगशितलें काळीज जेजूचें काळीज घोटायेन भरलेलें काळीज जेजूचें काळीज चुरचुऱ्यांचें काळीज हे सकाळीं जेन्ना आमी जेजूच्या पांयाशी आसा आमच्या आख्या दिसाची भेटवणी आमी जेजूक करुया सोम्या जेजू भेटयता हांव तुका आमी आयचे सकाळीं आमचो आख्खो दीस ह्या आख्या दिसाची आमची खुशालकाय आख्या दिसाचें आमचें सूख तशेंच आख्या दिसाचें आमचें दूख आनी कोश्ट भेटयता हांव दोनया तुका आमचो भाव आमची चिंतनां आमचे आवडे आमच्यो मांडण्यो आमच्या वावरा पासून हे सकाळीं ह्या दिसाचो आमचो आख्खो वावर तुज्या हातांत घालता भेटयता हांव दोनया तुका आयच्या दिसाक जे जैत आमची हार भेटयता हांव दोनया तुका हे सकाळीं आमची कूड आमचो आत्मो भेटयता हांव दोनया तुका आयच्या दिसाक आमचे संबंद आमचे इश्टागती हे सकाळीं भेटयता हांव तुका सगल्यो आमच्यो जमाती आमचे मेळप आमचें शिकप आमचो वावर भेटयता हांव दोनया तुका हे सकाळीं आमचें आख्खें अस्तित्व आमची आयडेंटिटी भेटयता हांव दोनया तुका हे सकाळीं आयच्या दिसाक सगळीं सैमाची देणी तुवें आमकां जी दिल्यात भेटयता हांव दोनया तुका हे आयचे सकाळीं आमची मोद आमची हुशारकाय आमची क्रिएटिविटी आमचें इनोवेशन हे सगल्याचो धनी तूं हे सगलें तुका फावो ह्या सगल्या देण्या पासत दुनिया तुका आमची स्तुती आर्गां दिनवास आमी भेटयता तूंच आमचो सुमी तूंच आमचो देव तूंच आमचो खरो बापूय हें सगलें तुवें आमकां फावो केलें देखून ह्या वेळार आमची मागणी आमी तुका उबारता आमचे दिनवास स्तुती आर्गां ह्या वेळार भाव भयणीनो जेजूच्या पांयाशी रावून व्हडल्या थाड्यान आमची मागणी देवाक दिनवासणेची आमी उबारुया वेळ विभाडी नासतना आमी तें करचें रोज सकाळी उठून तुज्या पांयाशी येना तुका भेटून म्हजी कूड
म्हजो वाव आयच्या दिसाचो सवलो तुका भेटयता. जी खुशालकाय म्हजी चवी आसून तुजे विणेन म्हज्यान कांयच कमी जायना. इतलो मोगाळ एक घडी एक वेळ तूं म्हाका दिताय. ह्या सगळ्या म्हज्या जिविता खातीर, आयच्या दिसा खातीर, म्हज्या वावरा खातीर हांव तुका धन्यवाद आनी आर्गां दितां बाबा. Tukar Gandhi Usha Mogagayan Kur Apa Ita Mogagayan Kur Apa Tukar Gandita Usha Mogagayan Kurta Apa Gandita Usha Mogagayan Kurta. जेजू आईचे सकाळी फुडें तुजे पांय चडशी येवन तुवें म्हाका फावो केले. तुज्या गौरव्य पासून तुका आर्गां दिता. सगळ्या वेळार तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. आयच्या दिसाची दर एक घडी तुका भेटयता. सगळ्या वेळार म्हजो गोडी म्हजो सांगाती जावन तुजो राख आनी सांबाळ सायबा. Apa Tukar Gandita Tuja Mogagayan Kurta Apa Tukar Gandita Tuja Mogagayan Kurta. नवो दीस सोम्या तुवें दिलो आमकां. नवो आवाज, नवी इच्छा आमच्या काळजात. जायत्यो वस्तू तूं जागृत करताय आमच्या जिवितांत. जे सगळे सांदे बरे तरेन तूं सांबाळटाय ते जागयताय सकाळी सकाळी फुडें. सृश्टी आमकां आपल्या ह्या उमाळ्यांतल्या सकाळच्या उबेंतल्या सकाळच्या उजवाडाच्या सुकण्याच्या आवाजान झाडापेडाच्या बऱ्या वासान वाऱ्यान आमकां सायबा तूं सांबाळटाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता, दिनवासता आनी वाकणटा. Bapa Tuja Mogagayan Kurta Gandita Tuja Mogagayan Kurta. दीस सोम्या जायत्या जाणांक आमकां बरो, जाणांक आमकां वायटूय पडटा. जायतीं आमची भावां भयणांच्या दिसात
हो दीस पडूंक पावूंक ना. थोडी इश्टाक सांपडल्यात, थोडी ती पडल्यात, थोडी ऑब्सेव्हाक सांपडल्यात, थोडी प्रश्नाक पडल्यात. सकाळी सकाळी फुडें उठून वावराक जायतीं जाणां गांवी आपलो पोटाक जायतो वावर करूंक येता. सगळ्या खातीर तांकां राग सांबाळ, तांचेर बरेपण कर, तांकां इलाज दी, पेकोवणी दी, जी कोण गोश्टवतात तांचे प्रश्न सुटावे कर आनी सगळ्यांक तांकां बरे तरेन तूं पळयतलो देखून आदींच फुडें तुका आर्गां वचूंक. Papa, tu garganita, tuja ogagayon kurta, tu garganita, tuja ogagayon kurta. तुवें म्हाका राखलाय सांबाळलाय आनी आयच्या दिसाची वेळ दवरलाय. हांव तुका आर्गां दिता निर्मस्ता राखताय सांबाळटाय म्हणून सगळ्या तुज्या बरेपणा पासून तुज्या देण्या पासून तुका काळजांत आर्गां दिता निर्मस्ता म्हणून. Tuja mogagayon kurta, Papa, gargandita, tuja mogagayon kurta. हांव तुका आर्गां आनी विकास दिता सगळ्या आमच्या फुडाऱ्यां पासून जायते बरो भाव करून पावता बरें सांबाळून पावता. तांचेर तूं आशिर्वाद आनी बेसांव घालताय म्हणून आमी तुका आर्गां आनी विकास दिता. तशेंच जायते आमच्या फुडारी सांडलेले आसात तशें दिसतात, सगळे बरे वाटेर हाडटाय म्हणून आमी तुका आर्गां आनी विकास. Papa, tu gargandita, tuja mogagayon kurta, gargandita, tuja mogagayon kurta. ही जायती आमची मागणी दिनवाचनेची, आर्गांची, स्तुती करपाची आसा. आमचें मन, आमचें काळीज आमी ह्या वेळार बापाक उबारुया. जेन्ना आमचो आत्मो खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी ओतरेकता, तेन्ना पवित्र आत्मो आमचेच भितर आपले उल्हास सोडटा. देवाक आर्गां दिता, देवाक उलो मारता. आमची उतरां न्हय पूण आमच्या काळजाचो आवाज देवाक आयकूंक येता. सगल्यो वस्तू ज्यो आमच्या जिविताक लागू जातात त्यो आमच्या मनान आमी हाडुया. देवाक स्तुती करूंक, दिनवासूंक, वो देवाक उलो मारूंक
आमच्या कोश्टान त्रासान ताची मजत मागून आमचो आत्मो आपल्या भितर उल्हासून दी. आमच्या आत्म्यांक ह्या वेळार उलोवंक दिवया. ताका चिड्डावन दवरचो न्हय. देवाक आर्गां दिवंक दिवया. देवाची स्तुती करूंक आमच्या आत्म्यांक मेकळीकाय दिवया. आमची भिरांत आमची लॉज पयस करूया. देवाक आर्गां दिनवास महिमा ताका सृश्टीचो रचणार. तो आमच्या जिविताचो रचणार. तो आमकां सांबाळटा, राखता, पोसता. दिसाच्या दिसाक सगळे आमकां जी गरज ते दिता. तोच देव तो हो पवित्र देव, सर्व पदवेदार देव, सृश्टीचो रचणार, आमच्या जिविताचो पोसणार. ताका आर्गां दिनवास महिमा स्तुती. आर्गां दिता तुज्याच मोगाक गायन करता. बाबा तुका आर्गां दिता तुज्या गायन करता. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महान तू जेजू. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Arga tuka Jesu. Dinwas tuka Jesu. Muima tuka Jesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, you are my Lord and my God. Thank you, Jesus. Arga tuka Jesu. Dinwas tuka Jesu. Muima tuka Jesu. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Arga tuka Jesu. Dinwas tuka Jesu. Muima tuka Jesu. Thank you, Lord. Tuka arga dita. Tuja mogak gayon korta. Apa tuka arga dita. Gayon korta. इचराव तुझ्या काळजाचें अर्पण जेजूच्या काळजाक कर. जेजूचें काळीज मोगाचें, बोगसण्याचें, चुरचुऱ्याचें. आयच्या दिसा तुझें काळीज मोगाचें, चुरचुऱ्याचें, बोगसण्याचें कशे भाशेन जातलें. सोयेक आसा. लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज टुडे. ह्या आख्या दिसाक जायते सोयेक मेळटले दुसऱ्यांक बोगसूंक. कित्याक जायतीं जाणां आयज तुजी राड पातक करतलीं. आयज जायते भाशेन जायते जाण तुका दुखयतले. तुज्या बोगसण्याचें काळीज आख्या दिसाक घेवन वच. निती पासत तुजो ताळो उबार, पूण कोणाक वायट करूं नाका. कोणाक दुखय नाका. चुरचुरे कर दुसऱ्याचे.
वो करून जांकां कोण ना, जांचे पासत उलयतलो कोण ना, जांचे कोण आयकून घेना, असल्याचे चुरचुरे जेजूच्या काळजांतल्यान तुजे वरवीं आयज येवन एकसुरपणान जायते जाण विस्तारतात. थोडी पावटी ही एकसुरी मनशां आमच्याच घरांत आसात. तुज्या मोगाचो वेळ जेजूच्या काळजाच्या मोगान तांकां आयज फावो जावं दी. आयच्या दिसाक जायते गोड अणभव मेळटले. खुशाल जावपाचे. जेजूच्या काळजाची खुशालकाय तुज्या काळजांत आसूं दी. जेजूचें काळीज खुशाल काळीज जाल्यार तुजेंय काळीज आयज हे सगळ्या देण्या पासत खुशाल जावं दी. आयज दुखी जावपाच्योय घडयो येतल्यो. दुखीच्या वेळार जेजूचें काळीज घोठायेन भरलेलें जालें. तुजेंय काळीज घोट जावं. आयच्या दिसाक आनिकूय सयेक आसतली. दुसऱ्या सवें बरेंपण पळोवपाक. जेजू दुसऱ्या सवें बरेंपण पळयतालो. जाक्यो बेगीन येवन ये, आयज हांव तुमगेर जेवणाक येता. ताचें जिवीतूच बदललेलें काळीज. कित्याक दुसऱ्यांनी वायट म्हणून भायर उडयलेल्यांक, असोक्तायेन चिड्डतल्यांक जेजून वयर काडले. असलें काळीज घे. आयज कोणाची तरी तोखणाय कर. कोणाक तरी शाबासकी दी. जेजूचें काळीज स्वताचें काळीज. आनी स्वता पासत भियेनासतना जेजू उलयलो. आयज एक मेळटली. जेजू सारकें धिरान भरलेलें स्वता पासत उलयतलें काळीज तुजें जावं दी. भोव करून फटिंगपणाचे, नागवणेचे, दुसऱ्यांक चिड्डिपाचे उपाय जेन्ना आमचे भोंवतणी चलतात, जेजूचें काळीज घेवन स्वता पासत आयज उबो राव. मिसाचे पेटेक ह्याच जेजूक आमी आल्ताराचेर आयज आजीर करता. रांतली व्हड मिलाग्र ह्या आल्ताराचेर जावपाची आसा. ही मिलाग्र समजूंक, ती मानून घेवंक, ते मिलाग्रीन तूंच बदलून येवंक तुजें अर्पण जेजूच्या काळजाक कर. सगळीं तुजी इंतेसांवां ह्या आयच्या मिसाची तुज्या मनान हाड. कोणा पासत तूं मागूंक सोदताय, तुजेच पासत मागूंक सोदताय, वो कसल्याय आयच्या दिसाक हांव जावं पासत, ज्यो घडण्यो आमचे भोंवतणी घडटात त्या पासत, वा आमच्या राज्या पासत जी तुजी मागणी आसा ती तुज्या काळजान, जेजूच्या काळजान एक कर. पिडीवंतां पासत, कश्टावतल्यां पासत, वावर सोदतल्यां पासत, जावंक सोदतल्यां पासत, भुरग्याचे देणे मागतल्यां पासत, मनितीचेर आड झुजतल्यां पासत, सगळी तुजी मागणी जेजूच्या काळजान एक कर. जेजू काळीज तुजें आयदन
घोर काळीज मोजे घोर काळजासारखे शांतुलो शांतुलो विकायचे घोर काळीज मोजे घोर काळजासारखे शांतुलो शांतुलो विकायचे घोर काळीज मोजे घोर काळीज मोजे तुझ्या काळजासारखे शांतुलो विकायचे O Mary most holy, you, by a special privilege from God, were exempt from the stain of original sin, and due to this privilege you did not suffer the discomforts of motherhood, neither during pregnancy, nor during childbirth. But you perfectly understand the anguishes and afflictions of poor mothers who are expecting a child, especially in the uncertainties of the success or failure of the delivery. Look at me, your servant, who, in the approach of childbirth, suffer anguish and uncertainty. Give me the grace to have a happy birth. Make sure my baby is born healthy, strong, and perfect. I promise to guide my child always on the most correct path, the path that your Son, Jesus, traced for all men, the path of good. Virgin, Mother of the child Jesus, I feel calmer and more at ease because I feel your maternal protection. Our Lady of Good Childbirth, pray for me. घेऊया A21 पेज नंबर 10 A21 Novegi Rotsundaya Eswara Shekachi Prido Devasogi Kakaya Egi Rotsundaya Eswara Shekachi Prido Migoi Devasogi Kakaya Gita Gayona Urgotata Novegi Rotsungaya Pormeswara Shekanchi Pritum me voi
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां करपा दिवं. माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे हे नोवेनाचे बेटेक आयज आमचें 8वें नोवेन बोंपाट सायबिणीचें कितें भाशेन सगळी आमची मागणी सगळ्या गोरबेस्तां पासत भुरग्याच्या देण्याक रावतल्यां पासत आनी भुरग्यांक जल्म दिल्लोल्यां पासत आमी देवाक उबारुया. आयचें दुसरें तेसांव बेडिता पुर्गोतुरींतल्या ओतम्या पासत एल्विरा आल्वारीस सगळ्यां पासत आमी सगळ्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आना वालीस देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत आमच्या घोराब्या पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत आमी देवा मुखार उबारुया. किरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागुया, आमच्या बिस्पा पासत मागुया, आमची पवित्र सभा चलयतल्या सगळ्या वडिलांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमी आयच्या दिसाक किरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज बोंपाट सायबिणीच्या नोवेनाचो 8वो दीस. आयचीं वाचपां आमकां देवाचेर सांसवाच्या बिया इतलो बावार्थ आसल्यार आमी आमच्या जिवितान व्हड मिलाग्री पळयतल्यो आनी तो आमकां सासणाच्या सासणाक राखतलो म्हूण आस्वासन दितात. मारयेन आपल्या जिवितान देवाचेर तीर गोठ आनी ओकोंड बावार्थ दवरलो आनी आपलें जिवीत ही आसा हांव देवाची चाकून म्हूण काळजीदारपणान देवाच्या उल्याक आयती जाली. आमच्या आवयांक तरणाट्यांक देवाच्या हातान घालुया. तांचेर आयलोल्या प्रश्नांक आकांताक तांणी मारये भाशेन बावार्थान आनी काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी आमी सगल्यांनी सांसवाच्या बिया भाशेन एकाच देवाचेर बावार्थ दवरूंक जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां ह्या मिसा बेटेन कृपा मागून घेवया. आयज पवित्र सभा करून भारतान बाग्योन तिमोत आनी तीत ह्या धर्मोध्यक्षांची परब करता. किरीत भाशेन आमच्या धर्मोध्यक्षां पासत आमी हे आयचे मिसाचे भेटीन मागता आसतना किरीत भाशेन आमच्या बिस्प सायबाक आमचो कार्दियाल फिलीप नेरी ताचे पासत किरीत भाशेन आमी मागुया. वेगवेगळे तरेचे ज्यो चॅलेंजीस ताचे मुखार आयज आसात आमची गोंयची पवित्र सभा फुडें व्हरूंक किरीत भाशेन ताका कृपा बळ आनी स्वता पासत सदांच उबो रावपाक फावो तितली घोठाय आनी काळजीदारपण फावो कर म्हूण ताचेय पासत मागुया. आनी जायते पावटी आमी हेंच मारयेचें काळजीदारपण आमच्या जिवितान घेवंक ना. जायते पावटी आमी भियेल्या फाटीं सरल्या असले आमच्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा बाग्योन तिमोतीक आनी तिताक तुज्या धर्मदुतांच्या शिसांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तुवें भरले आनी तुजे पवित्र सभेचे गवळी नेमले. तांचे मजतीन ह्या संवसारान नितीन आनी भक्तीन जिवंक आनी तुज्या बाग्योंतांचो सांगात जोडूंक आमकां तुजे कृपेचो आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक आमेन. घेवन पावलून तिमोथाक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्ता सवें आसा आनी आमकां बासायलां तें जिवीत पुरगटूंक देवाचे कुशे पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे धर्मदूत जाल्लो पावलू तिमोथाक आपल्या आपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सुम्या क्रिस्ता जेजू कडसून तुका कृपा दया आनी शांती मेळूं. म्हज्या मागण्यांनी थांबो नासतना रात दीस तुजो उगडास करता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दितां. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशें नितोल अंतस्करणान हांवूय ताची सेवा करतां. तुवें दुखां घडयल्याय ताची म्हाका याद आसा आनी तुका नव्यान भेट दिवन दादोशी जावंक हांव आशेतां. दोंग नासलोलो तुजो भावार्थ हांव विसरूंक ना. लुईस तुजे आजे सोवें आनी युनीस तुजे आवय सोवें पयलीं वस्तालो तोच भावार्थ तुजे सोवें वस्ता म्हूण म्हाका कसलोच दुबाव ना. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बिजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, बोगोर गोटायेचो, मोगाचो आनी आपदमोवणेचो. म्हणटूच आमच्या सुम्यांचो गोवाय कसो उबो जावंक लोजें नाका. वो हांव ताचो कैदी जाला म्हूण म्हजेय पासत तुवें लोकचें न्हय, पूण देवाचे पदवेचेर पातयून शुवर्तमाना खातीर कश्ट सोंसूंक घे. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. सगल्या पोरजांक कोडुयात देवाची कौतीक विजमितां. परतून म्हणुया. सगल्या पोरजांक कोडुयात देवाची कौतीक विजमितां. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकानशेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात. जबाब. सगल्या पोरजांक कोडुयात देवाची कौतीक विजमितां. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, पुरगटात तारोन ताचें. जबाब. सगल्या पोरजांक कोडुयात देवाची कौतीक विजमितां. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक कोडुयात ताची कौतीक विजमितां. जबाब. सगल्या पोरजांक कोडुयात ताची कौतीक विजमितां. पोरजांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बोड उडकून घेयात. जबाब. सगल्या पोरजांक कोडुयात देवाची कौतीक विजमितां. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सगल्या पोरजांक कोडुयात देवाची कौतीक विजमितां. सर्वेस्पराक जोयजो, सर्वेस्पराक जोयजो.
Sorves sporak sui sui. बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासतां कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Sorves sporak sui sui. Sorves sporak sui sui. Sorves sporak sui sui. Sorves sporak sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्यान. जेजून म्हळें, एक मनीस आपल्या शेतान बी वोंपता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बी किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा वस्तोंगी फळ दिता. पयलीं पालो, मागीर कणशी आनी शेकी कणशी भयर गुळगुळीत गोठो. आनी पीक जातूच लुवणी पावली म्हूण देखतोच रोकडोच तो कोयती लायता. हे परी देवाचें राज. त्या भायर ताणें म्हळें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया, वो कसली वपार घालून तें चित्रावुया. तें सांसवाच्या कोण्या परी. तो जमनीर वोपतात तेन्ना संवसारांत आसा तितल्याय बियां परस सुफुल्लो, पूण वोपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो खांद्यो फुट्टात की अंतरोळा वेल्या सुकण्यांक ताचे सावळे तोळा आसरो घेवंक जाता. ताचें आयकून घेवंक जाता तसल्यान सोबार वपारींनी तो लोकांक आपलो निरोप दितालो. वपारी शिवाय तांचे कडेन उलय नासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना पवित्र सभा तिमोथ आनी तिमती आनी टायटस हांची परब करता, हे वडील पवित्र सभेचे बिस्प ते धर्मोध्यक्ष. आनी धर्मोध्यक्ष कशें तांकां विचून काडलेले तेन्ना ही शिकवण जी जेजून तांकां दिल्या, आपोस्तलां वरवीं जी तांणी घेतली, ही शिकवण दुसऱ्यांक दिवंक तांकां पाठयल्ले. आनी ही शिकवण दुसऱ्यांक म्हणल्यार जे भावार्थी भोव करून आसात तांकां दिवपाक थोडेशें अवघड. जायते जाण आड उपरासतात, थोडे जाण मानून घेनात, थोडे जाण अपमान करतात, थोडे जाण वेगवेगळे तरेन आताक करतात. त्या काळार जातालें तें आयजूय जाता. आयज जेन्ना आमचे वडील आसात, धर्माचे वडील, भोव करून आमच्या भावार्थाचे वडील जे आसात, तांचेर वेगवेगळे तरेचे आताक जाल्ले दिसतात. ओकमानाचीं उतरां, ओकमानाचें बरोवप हें सगळें दिश्टी पडटा. असोक्ताय सगल्यांक आसात, चुकी सगल्यांच्यो घडटात. पूण जेन्ना धर्माचे वडील आसात, आयच्या दिसाक आमच्यान सोंपेपणी म्हणूंक जाता, आमच्या क्रिस्ती धर्माचे वडील जे आसात तांकां कोणूय कितेंय म्हणटा, तांचेर कोणूय कितेंय घालता आनी कसलेय अपमान करता, कोणाक भिरांत ना. भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमान सोंपता आसतना जेजून वपारी सांगल्यात. आनी मार्कूचें शुभ वर्तमानान मार्कू खेरीत भाशेन हें सांगून दिता लोकांक. जेजू उलयता आसतना वपारींनी तांचे लागीं उलयतालो. कसलोय संदेश, कसलोय निरोप तांकां दिवपाचो आसा तो वपारींनी दितालो. पूण आपल्या शिसां लागीं जेन्ना उलयतालो तेन्ना तांकां सगळें फोडून सांगतालो. म्हणटच थोड्यो वस्तू लोकांक समजनात, थोड्यो वस्तू लोकांक रोखड्योच समजनात, वेळ लागता. ताका सारकेंच मन दिल्या उपरांत मागीर घोडये कळून येता.
असलें आमचे मदें कडेन जायते पावटी जाता. भोव करून जेन्ना आमकां वस्तू समजनात, आमकां सारकें दिसती पडना, तेन्ना बडे वेगवेगळे तरेन आमचें उलोवप वो स्वता पासत आमी उबी रावता तेन्ना ते पासून आमच्या मनान जायते दुबाव, कितें जातलें कितें जावचें ना. पूण आमचो भावार जरी तर त्या सांसवाच्या बिया येदो पासून आसत जाल्यार आमच्यान व्हड व्हड मिलाग्री करूंक जाता. हें आमकां जेजून आश्वासन दिल्लें आसा. जेन्ना तिमोथाक पावलून चीट बरयली, खेरीत भाशेन ताच्या फुडारीपणाक ज्यो वस्तू लागतात त्यो ताका दाखयल्यो. हो वावर करता आसतना कश्ट त्रास पडटले, दुखां गळोवची पडटलीं, दुखां तुवें घडयल्यान हें तो चिटीन बरयता आसतना सुरवात करता आसतना सांगता. आनी एक वडील कसो फुडें वेता आसतना तिमोथाक तशेंच तीत हाकाय बीन चीट बरोवन भाग्यून पावलू, हें फुडारीपण तांचें न्हय, म्हणजे तिमोथाचें आनी तितुसाचें न्हय, पूण हें फुडारीपण जेजून तांच्या हातान दिलां. देखून ह्याच जेजूशी तांणी वचूंक जाय आनी ह्या जेजूचें काळजीदारपण, ह्या जेजूची घोटाय, ह्या जेजूचें बरेपण आसा तें ताणें आपल्या जिवितांत जिवंक जाय म्हूण उगडास करता. आयज आमचेय वडील आसात, जायते पावटी असक्तायेक सांपडटात, थोडे पावटी भिवून फाटीं रावपाक पडटा, थोडे पावटी काळजीदारपणान उलो वो आवाज भायर काडपाक अवघड जाता. असल्या वेळार भोव करून भाग्यून पावलू भाशेन आमी ह्या वडिलांक घोटाय दिवपाची गरज. सगल्या वेळार म्हज्या मागण्यांत हांव तुजो उगडास करतां, हीं उतरां भाग्यून पावलून तिमोथाक चीट बरोवन सांगली. सदां हांव जेन्ना मागणें करतां तेन्ना तुजो उगडास करतां. आमच्या वडिलां पासत दिसाच्या दिसाक आमी जायतीं जाणां मागणें करतात. आनी आयज आमचे जे वडील आसात पवित्र सभेचे, कसलोय वावर करता आसतना जायते पावटी भिरांत आसात, थोडे पावटी लॉज आसा, थोडे पावटी दुबाव आसात, थोडे पावटी पडपाक शकतात. असल्या वेळार ह्या गरजेच्या मागण्यांचेर आनी आमच्या मागण्यांचेर हे आमचे वडील धल्लले आसात. तांचें जिवीत, तांचें म्हणयारपण आमच्या मागण्यांचेर धल्ललें आसा, जे भशेन भाग्यून पावलून तिमोथाक उगडास केला. तर ह्या पासत भाव भयणीनो, आमची जण एकल्याची जबाबदारी ह्या क्रिस्ती मिसावान आमच्यान जाता ते भाशेन ल्हान ल्हान वस्तू आमी करूंक. आनी जशें जेजून बापाक दिनवासणी ओंपली, ह्यो सर्गी राज्याच्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो व्हडल्या व्हडल्या मनशांक न्हय, पूण साद्या मनशांक तुवें उक्त्यो केल्यो. देखून तुका आर्गां दिता. आनीक देवाचें राज जेजू जेन्ना परगट्टा तेन्ना एक एक स्टेज ताका आहा. जे भाशेन आमी आमचें शेत रोयता वा आमी आमचें पोरसूं लायता तेन्ना पयलीं बीं घालप आसा, तें वाडोवप आसा, तें वाडल्या उपरांत ल्हवू ल्हवू ताका तीं फुलां फळां येवपाक जाय. आनी तें सगलें जाल्या उपरांत तीं जालीं म्हूण थंयच दवरूंक जायना, तांची लुवणी करूंक पडटा. हे सगल्यो वस्तू करता आसतना खेरीत भाशेन जेजू आमकांय सांगतात, देवाचें राज हेच भाशेन. ह्या पासत आमची सुरवात तें बीं ओंपपाक जावपाक जाय. हें बीं ओंपूंक जमीन तयार करपाक जाय. आनी हें बीं ओंपूंक आमीच जीं ओंपपी आसा तीं तयार आसूंक जाय. देखून हें देवाचें उतर आमकां जण एकल्याक तयार करता. जमीन आमची कसली, आयज आमचे भोंवतणी आमी नदर मारीत जाल्यार आमकां दिसती पडटा ही जमीन, हे जमनीन हें देवाचें उतर ओंपूंक आयज कितल्यो अवघडायो आसात. आयज वेगवेगळे तरेचे जायते तरेचे फोर्सीस उठलेले आसात, जे हें क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान कशेय भाशेन कोणशाक उडोवपाक प्रयत्न करता. देंवचाराचो वावर सुरूच आसा. तर ह्या देंवचाराच्या वावराचेर आमी जैत व्हरतले जाल्यार हीच घोटाय, हेंच जेजूचें बरेपण, सोत आनी काळजीदारपण आमी घेवंक हे भेटेन आयज आमकां कृपा मागुया. आंकवार मारीन हें काळजीदारपण घेतलें. सगल्यो चॅलेंजीस, सगलीं आव्हानां जेन्ना मुखार आसतलीं तेन्ना संवसाराच्या सोडबुंडाराक आपल्या कुसव्यान घेवन ताका ह्या संवसारान हाडून तो वाडटा तो पळोवन आनी तो आपलें म्हणयारपण करता तेन्ना ताचे बराबर रावून आनीक मरणांत पासून ताका सांगात दिवन मारयेन हें काळजीदारपण दाखयलें. तर हेंच काळजीदारपण दाखोवंक आमकांय जण एकल्याक ही कृपा दी म्हूण आमी मागुया.
मेळून घेऊया. C37, पेज नंबर 44. C तुझ्या पवित्र दोळ्या पायकूच उंडोतोफो जिसुली मोळपूर तुम्ही दिलान मनशाच्या भावरान उंड्याकली तो जेसू सवे सुपली की कोळपात की बूर की तुझी सर तुका भेटयता दाखवा म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमची पवित्र सभेच्या नांवार सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाळ्या बापा, बागयोन तिमोत आनी तीत हांच्या परबे दिसा तुजे वेदीचेर आमी दवरता ती बोली प्रसन्न जावन पळय. तिचे उद्देशी तुज्या नांवाची महिमा परजळू आनी आमच्या पातकांचें बोगसणें आमकां मेळूं. बऱ्या करण्यांनी भरलोलें आमचें जिवीत तुज्या नांवाक मान आनी वाखाणणी दिवं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ती मोत आनी तीत तुज्या भक्तांच्या मानाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. तांचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. तांची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. तांच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 कलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, सोर आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचर दी तुका सोर सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता तुका सोय, उंचर दी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. सुम्या जेसू आमी हो उंडो खाता आनी एका जितलें पियेता तितलेंच फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण करता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेर, भाग्योन तिमोत आनी तीत आनी सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. काळजीदारपणान आमी देवाच्या राजाचे परगटपी जावंक, स्वता पासत उबे रावपी जावंक आमकां जण एकल्याक आनी बो करून आमच्या वडिलांक देवाची कृपा आनी बळ मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jivan boron moca, itu dosaya, dusian jivan boran.
जेसू जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बागयोन तिमोत आनी तीत हांणी धरलेलो आनी उचारलेलो भावार्थ आमी धरूंक आनी उचारूंक आनी तांचे शिकोवणी आनी देखी प्रमाणे जिवन ह्या भावार्थाक बऱ्या करण्यांनी गोवाय दिवंक आमकां धाराळ करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया T48 पेज नंबर 224. T48. संसाराची तुगे राणी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शराबी शांतीची